अनुच्या पहिल्या काजू हंगामाक सुरुवात जाल्या। पाडशेच्या श्रीराम साळगावकर आणि प्रमिला साळगावकर हाणे आपल्या दोंगरार विविध काजवांची कलमां लावन काजूचो वेवसाय सुरू केला। सरकारी नोकरी फाटल्यान धांवचे परस तरणाट्यांनी आपली शेत जमीन असल्यार ताचेर विंगड विंगड प्रयोग करून शेती उत्पादन केल्यार सरकारी नोकरी परस चड जोडू येता अशें श्रीराम साळगावकर हाणें सांगलें। अनु काजीच्या उत्पादनाचेर कांय वाठारांनी परिणाम जाल्ल्यान हुर्राक निर्मितीचेर हाचो वायट परिणाम जाला अशें ताचें म्हणणें। सकाळी लायले पंपार मॅडम जाता हे टायमार जाता हे कुलिंग सिस्टम ती कुलिंग एका भांड म्हणटा भरून जाय मागीर उदक घातलो रसद हे पळय ह्यो रसद फेणी म्हणजे आता उराक परत हितून रिटर्न घाला। माझे लग्न जावन आता 15-16 वर्सां जाली आम्ही होच धंदो करता। गावठी आमकां आता हे अंदूच्या वर्सा गावठी जास्त लागले आमचे आणि बरे लागले। एक आहात ती M1 चे आहात ते 2-3 तरेचे आहात ते सध्या उर्राकाक फेणी तुका लोक पावसान व्हरतात। आता उर्राक मातशें थंड असता न्हू थंड असता म्हणून लोक उर्राक बी पिता असतले। ते आता जाले 2 महिने चालू झाले बरो सपोर्ट मेळटा। जे युवा पिढी जी आसा न्हू तेंच्यांनी फुडें सरून कितें तरी करपाक जाय। म्हणजे कामा फाटल्यान वचपाक हेणी सांगलेल्या प्रमाणे तो म्हणटा की आपूण 15वी शिकला आणि आपूण आता ह्याच फिल्डान आसा तो काजू शेतीच्याच फिल्डान आसा ना फायदो ना। म्हणजे आपूण स्वता जर आपूण करीत जाल्यार फायदो आसा आणि नोकरी फाटल्यान कितें जेन्ना जे रिटायरमेंट मेळटा पळय तेन्ना रिटायरमेंट सोंपल्यार मागीर खातलो कितें शेत भात आसल्यार कितें तरी करून खावंक गावता। एका पिंजरो म्हणटा हे अशें प्रेस केलं काय ना मुट्टे घालून हे असो तितून क्रॅश करून हितून मुट्टे घातले प्रेस वयता रस भायर एका क्रॅशर म्हणटात मुट्टे क्रॅश करपाचे बुतर घालून आणि हे आम्ही पॉवर टिलराक जॉईन केला। म्हणजे पयलीं शेतांतले काम सोंपले काय काजीतले काम सुरू ओके फुल टाइम म्हणजे वर्साचे 12 महिने काम गावले पॉवर टिलर। थोड्यांचे कशे पॉवर टिलर शेताचे काम सोंपले काय घरा